नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. तपोभूमी कुंडय सुरू जाल्ल्याक सुमार 30 वर्सां जाल्ली आसा. ह्या 30 वर्सान धर्माचोच न्ही जाल्यार शांतिकायेचोय वावर हांगच्यान जाता. ह्या वावरांत फाटले 30 वर्सां कितें कितें जाल्लें, खंयची कामां जाल्लीं, हे पासून सद्याचे जे राजकीय गजाली चल्ल्यात ताजेरूय उलोवपा खातीर आमी खास करून आयिल्ले आसा तपोभुमीचेर. आनी आमी उलयतले पद्मश्री अवॉर्डी सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीजी, आचार्य स्वामीजी. नमस्कार सर. नमस्कार सर. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. देव बरें करूं तुमकां येयल्या बद्दल. सर, पयलीं म्हणजे 30 वर्सां आनी तुमी टेक ओवर केले ह्या 30 वर्सांनी. चॅलेंजीस कितें जाले तुमकां हांगा तपोभूमी? सर्वसामान्यपणे जितक्यो चॅलेंजीस एखाद्या मनशाक संवसार उबो करपाक लागता तशेच चॅलेंजीस सामाजीक जिवनांत सगळ्याक मेळटा. आनी त्यो चॅलेंजीस म्हणजेच लायफ. त्यामुळे हांगा जेन्ना एखादी जबाबदारी तुमचेर येता तेन्ना तुमची सगळी कडसून परिक्षा जाता, सगळ्या बाजूनी तुमकां टेस्ट जाता. आनी लोकांक तुमचे जे खरे ओरिजिनल भितर जे कितें दडलां, तुमचे विचार, तुमचे स्वप्न, तुमचे एकंदरीत मनिशा, ह्यो सगळ्यो तुमच्या ॲक्ट्स मधून भायर पडटात. त्यामुळे ह्या मदल्या पिरियडमध्ये सगळ्यो त्यो गोष्टी ज्या पळय त्यो घडल्यो. आनी त्यानंतर समाज कितें आसता, समाजाक कशा पद्दतीन तुमी फेस करता, ह्या सगळ्या गोष्टींचो जो एक रिजल्ट आसता, तो रिजल्ट तुमच्या आचरणांतून समाज पळयत रावता. त्यामुळे खंयच्याय व्यक्तीक, स्पिरिच्युअल असो, पॉलिटिकल असो किंवा खंयच्याय फिल्डांतलो मनीस असो, तेचे टेस्टिंग जे आसा पळय ते जिवन जाताच जाता. तशें सामाजीक क्षेत्रान आनी धार्मीक क्षेत्रान आमी असल्यामुळे ह्या मदल्या काळान बऱ्याचशा लोकांचो बरो परिचय जालो. बऱ्यापैकी लायफ जी आसा ते हितूनच्यान भायर सरल्या. पण एक ताका म्हणटात तो स्पिरिच्युअल पावर जो आसता किंवा जो एक गुरूंचो आशिर्वाद आसता तो तुमकां खूब मदत करता की ह्या सगळ्या कामान तुमी कशें तुमचे स्वताचे एक्झिस्टन्स तशेच्या तशें मेनटेन करणे. नाल्यार बरेचशे लोक व्हावात वयता, तसल्यो गोष्टी कश्यो घडों शकना, तर ताका एक पावर लागता. आनी तो स्पिरिच्युअल पावर ह्या पिठा कडेन आसा. आनी त्यामुळे आज हे पीठ ज्या पद्दतीन ग्रो जाता तेचें सगळ्यात मूळ कारण म्हणजे तो स्पिरिच्युअल पावर किंवा तो गुरूंचो आशिर्वाद. तुमकां स्वता एक चॅलेंज आशिल्ली. तुमी टेक ओवर तेन्नाच केलें आनी हरशीं एक इस्टाब्लीश जाग्याचेर काम करप वेगळी गजाल आसता आनी एक टेक ओवर करूनय एक नव्या जाग्याचेर जे सगळें उबारप ही एक चॅलेंज आसता. तशी चॅलेंजीस आसली ना अशें म्हणटा येना. पण म्हाका अशें दिसता की आमचे जे म्हणजे पिढ्यान पिढ्या आमचे जे शिश्य वर्ग आसा तेंचो सपोर्ट बऱ्यापैकी हांगा आसा. आनी सपोर्ट म्हणण्या पेक्षा दे आर डेडिकेटेड, एकदम समर्पीत तेंचें जीवन जें आसा तें ह्या गुरुपिठा कडेन आसा. त्यामुळे म्हाका व्हडले अशे चॅलेंजीस फेस करचे पडले अशें दिसना. कित्याक सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट हांवें कॅल्क्युलेट केली तर एक गुरून आमकां एक मार्ग दिला, तेजेर चलत रावपाचें काम आमी धरलें घट. त्यामुळे फाटल्यान फुडल्यान सायडीक खूब गोश्टी घडटाल्यो, आमकां थंय लक्ष दिवपाची गरज कशी दिसली ना. त्यामुळे आमचो तो रस्तो घट धरीत गेलो आनी तोच सक्सेस पॉयंट ठरलो. व्यसन बंदी आसा पळय, दारूमुक्ती, हातून एक मेजर रोल ह्या पिठान केल्लो आसा. पयलीं गुरू घेताले आनी सोरो सोडटाले, मागीर नॉन वेजूय सोडटाले, धवे कपडे घालताले आनी ताका लागून खुबशे संवसार उद्ध्वस्त जावपा पासून वाचले. अजूनय तें काम चलता आनी तितलेच नेटान चलता. काम जे आसा पळय तें चालूच आसा. व्यसन मुक्तीचें काम आसूं, लोकांचो एक भरोसो आसता. सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमच्या बहुजन समाजाक गरज आसता ती कोणाचो तरी आधार लागता तांकां, आनी तो आधार निस्वार्थ लागता. थंय कितें तुमचें आसूंक जायना आनी तेन्ना लोक तुमचे कडेन कमीट जाता आनी तांकां दिसता की हांगा क्लिनलीनेस आहा, हांगा स्वच्छता आहा, हांगा नजरेन स्वच्छता, हांगा कामान स्वच्छता आहा, थंय मनीस बरो जाता. आनी ज्या पद्दतीन आयज पर्यंत ह्या पिठान काम केल्लें आसा, व्यसनमुक्तीचेंच न्हू तर सगळ्या क्षेत्रांत आयज तुमी पळयता आसतले की संस्कृतचें कार्य हें पीठ उखलता, वेदांचें कार्य हें पीठ उखलता. तर ही भुरगीं जी हांगा शिकतात किंवा हांगा जे वेदीक तयार जाल्ले आसा लोक, हे सगळे अशेच सोरो पियोवपी लोकांचे किंवा हे सगळे सामान्यातले सामान्य लोकांचे, हे लोक ज्यांचे संवसार सारखे नासले पण त्यांचे डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस पीठ म्हणजे गुरूंकडे जे त्यांचे समर्पण असले
तितूनच्यान तेंच्यांनी फाटी फुडें पळोवंक ना. ब्रह्मानंद स्वामीजीन सांगलें की धर्मा खातीर, देवा खातीर, देशा खातीर तुमचे 2 भुरग्यांतलो 1 भुरगो तपोभुमीक तुमी दिया. तपोभुमीक भुरगे नाका आसले, तांकां जाय आसलें की धर्मा खातीर फाल्यां काम करपाक जाय ह्या लोकांनी. तर लोकांनी ते भुरगे अशे कांयच विचार न करता तुमी घ्या, आमची भुरगीं तयार करा, आमकां ही भुरगीं देवा खातीर, देशा खातीर समर्पीत जाल्ली आवडटली अशें म्हणून मुक्तपण हो विश्वास कसो मेळ्ळो. तर तो निस्वार्थतेन विश्वास दिलो की ती क्लेनलीनेस तुमकां मेंटेन करची पडटा. तर समजा ती स्वच्छता तुमची उलोवण्यान, आचार, विचार आनी उच्चार ह्या तिगांसून ती स्वच्छता दिसता जाल्यार समाज टर्न जाता. आज फक्त हेच चॅलेंजीस उरोंक ना की अल्कोहोलिजम, तितून ड्रग्सूय येयल्या, ते आसा. चरू, अफू, गांजा असले सगळे प्रॉडक्ट आमच्या यंगस्टरां पर्यंत पावपाक लागले आनी ते अशे बीच एरियेनूच उरोंक ना, ते इंटिरियर सुद्दां येयल्ले आसा. सो तेच्याय खातीर जे आहा ते प्रयत्न जे आसा ते आत्ताची चॅलेंज ती जास्त आहा. त्यामुळे ह्यो ज्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो ज्यो सरकार पार्ट्यो अरेंज करता ते सगळ्यान घातक सगळे समाजा खातीर. ह्यो पार्टी आमच्या खातीर बऱ्यो न्हय, आमच्या गोंयाच्या कल्चरा खातीर बऱ्यो न्हय त्यो. तितून तुमकां कदाचित 2 रुपया मेळों शकता, ते कोणाक मेळटा देवाक खबर, पण ते मेळों शकता. पण जर गोंयांत उरोंक जाय जाल्यार ह्यो असल्यो थर्ड क्लास पार्टी ज्यो आहा त्यो बंद जावंक जाय आनी थंय तेजें कन्वर्जन जावंक जाय. बरें हिंदुस्तानी म्युजिकल कॉन्सर्ट तुमी अरेंज करा, तुमी थंय योग फेस्टिवल ऑर्गनायज करा, तुमी आणखीन कसले कसले बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी ज्यो आमच्या भुरग्यां खातीर उपयुक्त. फॉर एग्जाम्पल तुमी वेगवेगळ्या कंपनीक ऑफर दिया, तांकां हांगा हाडून इंडस्ट्रीज उब्यो करिनी, ते आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दितल्यो. ह्यो असल्यो गोश्टी करून आमचे भुरगे पिड्ड्यार जातले. फाल्यां सकाळी जे 2 लोक हांगा येतले मजा मारून ते घरा वयतले, पण तेचो फायदो आमच्या गोंया खातीर कांयच ना. मग फायदो जर पयशांनीच कॅल्क्युलेट जातलो जाल्यार गोंया खातीर तशें ते योग्य जावचें ना. दोन्ही सायडी जाय, पयशे जायत ना अशें म्हणिना, पण एट द सेम म्हणजे कॉम्प्रोमायज करपाचें ना की आमची संस्कृती कॉम्प्रोमायज जातली आनी आमकां फक्त पयशेच मेळटले, नॉट वर्क. त्यामुळे आमचे जे स्वराज्य मेळोवपा खातीर जे म्हणजे राष्ट्राभिमानी लोकांनी हांगा जे बलिदान दिलें ते फक्त पयशे गमोवपाक न्हू, ते आपली संस्कृती टिकोवपा खातीर तेंच्यांनी आपले देव घेवन हांगासून थंय पळय. आतां वो मंगेश जो आसा पळय तो पलतडचो, तो हांगा येवन तेंच्यांनी स्थापना केली. ही केळशीची देवी जी शांतादुर्गा ती केळशीची, ते हांगा येवन म्हणजे कवळ्या येवन बसली. सो वेगवेगळे देवाचे जे स्थानांतरण जालें, कित्याक जालें? तांकां आपलो देव म्हत्वाचो दिसतालो, आपलो अध्यात्म म्हत्वाचें दिसतालें, आपल्या झगड्यान जे कनेक्टिविटी हांगा मातीन जी आमकां दिल्या ती खूब म्हत्वाची आसली. पण ती जर समजा उरना जाल्यार आमकां हे सगळें करून कितें मेळटलें? त्यामुळे म्हत्वाची गोश्ट ती आसा की आमी रॉंग जितके म्हणून आमच्या गोंयांत चल्ला ते स्टॉप करपा खातीरचो प्रयत्न जो आसा तो आसूंक जाय. पर्यटन एक जाली गजाल आनी आमी पळयलें की गोंयांत एक वेगळ्याच दिशेन गोंय वचत आसा सद्याची युवा पिळगी. एके वटेन अशे एफर्ट्स जाता हांगा तपोभुमीन की सोरो सोडपा सारके, जेन्ना हजारांनी लोकांनी सोरो सोडलो, आनी दुसऱ्या वटेन हांवें पळयलें की वेगळे तरेन ही पिळगी वता. आमचें अशें म्हणणें आहा की समजा थंड प्रदेश खंय तरी आसा आनी तांकां जर सोरो लागता तेंच्यांनी पियोनी. हांगा तसलें कितें कांय ना. हांगा बेश्टे कित्याक आमी म्हणून नाका जाल्ले गोश्टींचें प्रमोशन करता आनी कित्याक आमचे संवसार सगळ्यान मॅक्झिमम इफेक्ट जो जाता तो सामान्य लोकांचेर गांवांनी जाता की ह्या सोऱ्याचो आनी ह्या सगळ्या ड्रग्सांचेर. बऱ्यो बऱ्यो तरूण बायलो विधवा जाल्यो, कारण कितें? सो आमी तेचेर जर विचार करिना, फक्त पयशे 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 करी समाज पयशां कडेन आकृश्ट जाला, समाज पॉलिटिक्स कडेन आकृश्ट जाला. ही खूब अती जेका म्हणटात ती बरी गोश्ट न्हू. आसूंक जाय मनीस की बाबा सगळ्या क्षेत्रांनी काम करूंक जाय, पण जेन्ना अती खंय थंय माती, पूण ती आतां सद्या माती सगळे कडेन पावत चल्ल्या, ती सारकी एकदम खराब गोश्ट. आनी म्हाका अत्यंत दुख्ख दिसता ज्या पद्दतीन लोक आमचे कडेन येता आनी ज्या पद्दतीन तेंची जी गाराणी आसा तांकां सोल्युशन सुद्दां ना अशी परिस्थिती आयची जावन पडलेली आहा. आयज म्हणजे एक भुरग्याक किंवा एका घोवाक व्यसनांसून भायर काडप ही म्हणजे कसल्या सामान्य कोटींतली गोश्ट उरोंक ना. कित्याक कोण कोणाचें आयज आयकना. सगळें फास्ट जग चल्लेलें आसा, कोणाक कोणाचें पडलें ना. पयलींचे लायफ वेगळे आसले. पयलींच्या लायफान अशें आसलें की एक कोण तरी सोरो पियाता तर तेच्या खातीर काम करून तो बिचारो 10 लोकांचो प्रेशर लक्षांत धरून तो बरो जातालो. आयज अशी परिस्थिती आहा की तो म्हणटा आपूण कितें करता, तूं म्हाका वाडटा, तूं म्हाका जेवपाक दिता, तूं म्हाका पोसता, ह्या पर्यंत लोक पावता. म्हणजे आयज ती जी एक सोशिकता आसा ती उरोंक ना.
त्यामुळे चॅलेंज सॉलिड हाय जाल्लो आसा. पण लोक जे आसा तेंच्या पर्यंत हे विशय जे आहा ते खूब म्हत्वाचे विशय. आमचे राजकीय फेलियर म्हणपाचे काय सामाजीक फेलियर म्हणपाचे? एकट्याक कोणाक जबाबदार धरूं शकना. राजकीयच कित्याक म्हणपाचे. आमी आयज परिस्थिती अशी पळयता, प्रत्येक मनीस स्वार्थी जाला. कितें फायदो जालो तर स्वार्थान मनीस डुबतलो आनी भितर म्हणजे आनीक त्रासान पडटलो. स्वार्थ मनशाक काबार करता. अध्यात्म आमकां तें शिकयता. तुम्ही जितको स्वार्थी जातले तितले तुमचे घरचे प्रॉब्लेम, तुमच्या गांवांतले प्रॉब्लेम, तुमच्या देशातले प्रॉब्लेम मल्टिप्लाय जातले. म्हणून स्वार्थ न्हू तर एकमेकां खातीर काम करणे, एकमेकांक हात दिणे, एकमेकां खातीर उबं करण्या खातीर प्रयत्न करणे, हितून खरे देशाचे आणि सगळ्या मनशांचे हित दडलेले आसा. त्यामुळे सेल्फिशनेस शूड बी प्रॉब्लेम. स्पिरिच्युअल टुरिझम हो एक विशय येता खूब फावटी आनी आतां तर दक्षिण काशी, गोंयची दक्षिण काशी म्हणून प्रमोट करपाचे विशय आसा. तुमचें मत कितें ताचेर? नक्की. पहिली गोष्ट म्हणजे आमचे सद्गुरू ब्रह्मानंदाचार्य स्वामीजी महाराजान म्हणजे बाळ आपटे असले मोठे विद्वान पंडित ते, आणि जेंकां बऱ्यापैकी आमच्या गोंयाचो इतिहास बऱ्यापैकी खबर आसा. तेणी पुस्तकाय बरयल्ली आसा. असो हो मनीस खूब काम करतालो ह्या दक्षिण काशी ह्या विशया खातीर. जे आतां नार्वे सप्तकोटेश्वर मंदिर आहा ते ओरिजिनल दिवाडेचे. आतां थंय बऱ्यापैकी स्थान उबें रावचें ह्या खातीर तेंचोय खूब प्रयत्न आसलो आमच्या गुरुजींचो. तर दक्षिण काशी ही खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा म्हणून नव्हे, ती खरीच दक्षिणेंतली ही काशी जावपाक जाय आणि त्या पद्दतीन आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. कितें हें दक्षिण काशी म्हणजे? तर एक गोष्ट पळयात तुमी काशी पयला आसतले. तर काशी जे आसा ते शंकराचे स्थान. आमच्या हांगा बरयल्लें आसा की काशी येवन शंकर रावल्लो, तर हांगा मंगेश रावल्लो. मंगेश ह्या नांवान शंकर रावल्ले. मग ही शंकराची भूमी ही हो मंगेश हांगा स्थानापन्न जाला तो म्हणजे अशें बरयल्लें आसा आमच्या पुराणांनी की ते भगवती पार्वती जी आसा ती शोधीत हांगा शंकराक येयली आणि हे माम गिरीश, हे माम गिरीश, हे माम गिरीश अशी जेन्ना तिने हाक मारली तेन्ना शंकरान भव्य अशा प्रकारचे म्हणजे सिंहाचे रूप घेतले. तर ती पार्वती भियाली, पण त्यानंतर तिका जागृत करपा खातीर ते मंगेश जे भगवान शिवशंकरांचे रूप ते हांगा ही साखवाळ जी आसा किंवा हे कुशस्थली जी आसा त्या एरियेन भगवान शिवशंकर हांगा रावल्ले. सो सांगपाचें तात्पर्य हें की हे वर्णन तेन्ना गोमांचल पर्वताचेर ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडटाना बरयल्ल्यो आसा ऑलरेडी. केन्ना प्रेजेंट करपाच्यो ह्यो गोश्टी? हो समुद्र आमकां मेळ्ळा. हो समुद्र हो नारायण आसा आमच्या हिंदू धर्माच्या पद्दती प्रमाणे. गंगा नदीक आरती जाता, समुद्राक नारायण जर आसाल तेका कित्याक आरती जावंक जायना? पण ह्या पद्दतीचो गोवा कधी केन्ना कोणी प्रमोटूच केला ना. आणि दाखयले अशें किंवा प्रेझेंटेशन अशें जालें, मिडियान अशा पर्यंत पावयले की ही गोंयान म्हणजे हिंदू नाच, गोंयांतली ओरिजिनल कल्चर म्हणजे तो जो 450 वर्सां पूर्वी हांगा लोकांनी हाडलो अशाच पद्दतीचे प्रमोशन जाले. आणि आयज ही दक्षिण काशी हो शब्द किंवा दक्षिण काशी ही जी आमची इमेज आसा ती प्रेझेंट कित्याक जावंक जाय? तर ही खरी गोष्ट जी आसा ती प्रेझेंट जावंक जाय म्हणून ती जावंक जाय. आतां पळया तुमी की आमचे सगळे जे देवळां आसा ती पोर्तुगीजांनी फोडली. देवळां ही जी आमची सगळी उद्ध्वस्त झाली, तर ती देवळां उद्ध्वस्त जाल्ली त्या काळान सगळ्यांक इतिहास खबर आसा. तर ही उद्ध्वस्त जाल्ली देवळां जी आसा तांकां कोणी निमंत्रण दिवंक नासलें आमची ही देवळां फोडा म्हणून, किंवा आमचे लोक जे आसा पळय ते पोर्तुगाल वचोंक नासले ही देवळां फोडपाक. आमचेर अत्याचार जाला. आता तो इतिहास जो आसा तो इतिहास आमी म्हणिना सगळ्याचे सगळे तशेचे तशेंच जातले. आमकांय बीन सगळ्यांक सांबाळून सगळें करपाचें. पण आमी बऱ्याच ठिकाणी अशें पळयता की जेन्ना जेन्ना हिंदू किंवा सनातन धर्मीय लोक जेन्ना आपलो एखादो विशय जेन्ना फुडें काडटात तेन्ना तेन्ना तेजेर भरपूर जाण आपले जे आपय ते विशय मांडून तो विशय कसो योग्य न्हू, कसले एंटी सोशल एलिमेंट्स आणि असले नको जालेले शब्द जे आसा पळय ते आमकां आयकचे पडटा. दुसरे धर्माचे तांकांय भिरांत तयार जाता की बाबा हे चड फॅनेटिझम करून आमचेर अत्याचार जावपाक शकता. एक्झॅक्टली म्हाका तेच म्हणपाचें आहा की ह्या जगाच्या फाटीर जर समजा आमी आमचो विशय जर मांडलो जाल्यार तांकां भंय दिसता. कारण कितें? कारणूच ना भितर. म्हाका ते सांगपाचें कशें दिसता
की आयज पर्यंत हिंदू समाज जो आसा ते हिंदू समाजाक तुम्ही ओपनली पळयात, सगळ्या धर्मांक पंथांक एक्सेप्ट करण्याची बुद्धी आणि विचार हो हिंदू समाजान आसा. बाकीच्या पंथांनी सांगचे की आमकां हे सगळें अलावड म्हणून ते सांगूंक शकना. कित्याक सांगूंक शकना, ते संकुचित विचार घेवन वयता. आमी तांकां वायट म्हणिना, आमचे कडेन सगळ्यांक मान्यता आसा. पण जेन्ना जेन्ना समाजाचो किंवा आमच्या हिंदू समाजाचो किंवा ज्या पद्दतीन आमचो देश जो फुडें वयता त्या पद्दतीन पळयल्यार केन्नाच कोणाकूच खंयच हिंदू जेन्ना मोठो जाला तेन्ना त्रास सांगना ना जाल्यार तुमी बाकीच्या धर्मांक आनी पंथांक पळया. सो सद्या स्थितीन जेन्ना आतां पोर्तुगीज देवळां परत बांदपाची, पोर्तुगीज काळार उडयल्लीं देवळां परत बांदपाचो विशय येता तेन्ना तुमचो ताका कितें रिएक्शन आसा? सद्याची परिस्थिती पळयता, देवळां जर समजा उबी रावूंक जायी, जर समजा थंय अत्याचार जाला तर ती देवळां उबी रावपाक जाय. जर समजा अशी परिस्थिती आसा की कोण तरी इल्लिगली जर समजा मंदिर जर समजा ज्या जाग्यार असले आणि आता जे नियमा प्रमाणे कायद्या प्रमाणे जर समजा ते जायना जाल्यार म्हाजें अशें मत आसा की हिस्ट्री पळोवन ते जर समजा आता रामाचें मंदिर अयोध्येक जालें, थंय व्हडली मस्जीद आसली. ती मस्जीद म्हणजे जेन्ना खणले, इतिहास सोदून काडलो तेन्ना थंय कितें मेळ्ळें? ते रामाचेंच मंदिर मेळ्ळें. कोर्टान मान्यता दिली, आयज थंय रामाचें मंदिर उबें आसा. म्हणजे हिस्ट्री खरी का आतां आमी रूल केले ते खरे? कितें घेवन फुडें वचपाचें? आमी हो प्रभू राम जो आसा तो आमचो आदर्श म्हणपाचो का बाबर आमचो आदर्श म्हणपाचो? कोण आमचो आदर्श? कोणाच्या धर्माच्या आणि कोणाच्या विरुद्धान आमी केन्नाच ना. आमचे आज पर्यंत उलोवणे जे आसा ते सगळ्यांक सांबाळूनच आहा. पण जेन्ना जेन्ना आमी आमचे विशय मांडटा लोकांनी आमचे एक्सेप्टन्स दवरूंक जाय. पूण अशें भंय जाला की कांय जाग्यांचेर जर मंदिरां उडोवन चर्ची जाल्यो आनी आतां त्यो इस्टाब्लीश चर्चीस आसा जाल्यार त्यो उडयतले आनी थंय मंदिरां बांदची. जर समजा अशें आहा परिस्थिती तर म्हाजें अशें मत आसा की सामाजीक सहिष्णुता बिगडोवन कितें करपाची गरज ना आनी तशें कोणी करचेंय न्हू. पण जो इतिहास जे मुख्य गोष्टी अशा की जेचेर आमी विचार करूं शकता तसल्या गोष्टींचेर जरूर विचार जावचो. दुसरी गजाल म्हणजे आमी हांगा पयलें जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता निवडणूक तेन्ना हांगा लायन आसता म्हणजे तुमचो आशिर्वाद घेवपा खातीर. सो तेन्ना सगळेच पक्षाचे लोक येता. म्हाका अशें दिसता की हे तुमचें निरीक्षण आसतलें की सगळेच पक्ष हांगा येता. तेचें कारण अशें, तेजो कारण एकूच आसा की हांगा आमी धर्म हो विशय जो आहा पळय तो प्रत्येक पक्षाक सांगपाचो प्रयत्न करता. धर्मान आमच्या बरयल्लें आसा की समाजा खातीर सगळें नेतृत्व जें आसा पळय तें देशाचें आसचें, समाजाचो विचार करपी नेतृत्व आसचें. आनी जो कोणी हांगा पॉलिटिशियन्स येता तेंच्या पर्यंत आमी हो विशय पावयता की तुमी धर्म म्हणजे कर्तव्य, धर्म नॉट सम रिलीजन. धर्म म्हणजे कर्तव्य. हे कर्तव्य तुमी तुमचें कितें आहा तें पळय ते पार पाडचें आनी तेज्या खातीर तुमी काम करचें आनी तो संदेश जो आसा आमी दिवपाचो प्रयत्न करता. बाकी हांगा ज्या पद्दतीन लोकांची उडबस जाता किंवा हांगा लोकांक जे आमी स्वागत करता इररिस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन, मग तो क्रिश्चन आसो, हिंदू आसो, मुस्लीम आसो, खंयचेच बंधन न दवरता हांगा लोक येतात. कितें कारण आसतलें? तेचें कारण हेंच आसा की आमी जे कर्तव्य तेंच्या ते सांगपाचो प्रयत्न करता. खंयच्याय पद्दतीन तुमी करा पण म्हाज्या गोंयच्या लोकांक तेजो फायदो मेळचो, म्हाज्या सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक तेजो उपयोग जावचो, हे सदींच ह्या पिठाक. तुमची पॉप्युलरिटीची किंवा तुमचें जे काम आसा ताजो गैरफायदो जाता अशें खूब घेवपाक सोदता अशें दिसना तुमकां? खूब फावटी म्हाका फोटो येता की तुमचे कडेन ते म्हाका दिसता अशें की आमी म्हणजे फुडें वचोंक जाय. ह्यो बारीक सारीक गोश्टी आसता तितून लक्ष घातल्यार मागीर फुडें केन्ना वचपाचें. सद्याचे परिस्थितीन गोंया खातीर खंयच्यो बिगेस्ट चॅलेंजीस ज्यो दिसता तुमकां आनी ज्यो गोंयकारांनी बसून खरेंच विचार करचो? एक गोष्ट अशी आहा की खूपच पॉलिटिसायज जाल्ली आसा आमची सगळ्यांची मनां, ती मातशी कमी जावंक जाय. खूब पॉलिटिक्स बरें न्हू, घरान पॉलिटिक्स पावला हें मान्य, पण मनान पॉलिटिक्स पावला हें बरें न्हू.
प्रत्येकाक आपल्या देशाबद्दल अभिमान असतो आणि त्याप्रमाणे त्याने वागचे. पण ज्या पद्धतीन मनीस म्हणून पळयलो वचना, हे कसले पॉलिटिक्स? म्हणजे माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुझी कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्याच्यानंतर माझं गोवा, तुमचं महाराष्ट्र, आमचं कर्नाटका, हे कितें? अरे आम्ही भारतीय केन्ना जातले? आम्ही ह्या जातीतले, तुम्ही त्या जातीतले, आम्ही ह्या धर्मातले, तुम्ही त्या धर्मातले, हे कितले म्हणून आम्ही सांबाळटले? म्हणून आयज गोंयांक जर खरी गरज आहा ती युनिटीची गरज आहा. आम्ही सगळ्यांनी गोंयचो विचार करचो आणि जेन्ना तुम्ही पळया गोंयचो विचार जातलो सगळे एक जातले. आणि जेन्ना गोंयाचो विचार जायना वेगवेगळ्या पद्दतीन आपलेच कितें तरी आपण पालोपत फुडें रेटीत रावतले, तेन्ना आमी डिवायड जातले. आणि आयज गोंयाची परिस्थिती ही आहा की आमी खूपच डिवायड जाल्ले आसा वेगवेगळ्या कारणां. बारीक आमच्या सगळ्यांच्यो गोश्टी आहा त्यो सगळ्यो सायटीक काडून आमी गोंया खातीर काम करूं. पॉलिटिशियनांनी तेंच करूंक जाय, आमी धर्म चलयणाऱ्या लोकांनी तेंच काम करूंक जाय, आमी जितके म्हणून एज्युकेशन फिल्डान जितके लोक आहा तेंच्यांनी तेंच काम करूंक जाय. आणि हे जर जायना जाल्यार म्हाका दिसना गोवा डेव्हलपमेंट करूंक पावतलो कसो. तुमचे कॉन्सेप्टा प्रमाणे रामराज्य जर गोंयान म्हणटा आमी जाल्यार वॉट इज युअर कॉन्सेप्ट ऑफ रामराज्य म्हणजे कितें? तर अशें म्हटलें वयता की समुद्र जो आसा तो समुद्र व्हडलो आसा. त्या समुद्रान सगळे म्हणजे बरे वायट सगळे भितर आसता. पण त्याच बरोबर समुद्राचो फेस कितें? तर तो रत्नाकर म्हणून भितर रत्नाय दडलेली आसा. तर जी आमची जी म्हणजे गोंयान जितकी म्हणून रत्नां आसा, जी खरेंच इरिस्पेक्टीव ऑफ एनीथींग ज्या मातृभुमीचो विचार करता तांकां इम्पॉर्टन्स जो आसा पळय तो येवंक जाय. आणि तांकां जेन्ना इम्पॉर्टन्स येतलो, फॉर एग्जाम्पल तुमी पळया की आमचे एज्युकेशन फिल्डांतले बरे लोक आसात, तेंच्यांनी आमच्या एज्युकेशनाचो विचार करूंक जाय. आत्तां जी चल्ल्या एज्युकेशन सिस्टम ती आमची सिस्टम न्हू. तितून आमकां कितलो उपयोग जाता? फक्त पयशे कमवणे इतकोच उद्दिश्ट त्या शिक्षणान आसा. म्हणजे नॉलेज जेका म्हणटात ती नॉलेज म्हाका भितर कमी दिसता. म्हाका म्हाज्या लायफान, म्हाका म्हाज्या पद्दतीन, म्हाका म्हाजें जगणें सगळेच जाण कशें मार्कूच कमयतले अशें न्हू. थोड्यांक आपल्या पद्दतीन जगणें आवडटलें, थोडे कलेन श्रेश्ठ जातले, थोडे एज्युकेशनान श्रेश्ठ जातले, वेगवेगळे थोडे टॅक्निकली फिट आसतले, थोडे इंजिनियरींग वगैरे ह्या बाबतीन बेस्ट आसतले. मग ह्या सगळ्यांचो विचार करता तर ते सगळे आमच्या एज्युकेशन फिल्डान आसा काय कितें? आसा तर बरी गोश्ट ना तर ती दिसता. आणि म्हणून आमचे लोक जे आसा पळय ते असे मार्कूच काउंट करतात. ते मार्कांचे लायफ नासता. लायफ आसता ते तुज्या एक्सपिरियन्साचेर, लायफ आसता ते तूं समजून अंडरस्टँडिंगाचेर, लायफ आसता तूं कशा पद्दतीन तुजी ती जेका विचार म्हणटात, थॉट म्हणटात ते कशे बिल्ड जातात. पळयात तुमी आमच्या एज्युकेशन सिस्टमीन मन तयार करिनात. पळया मायंड शूड बी ट्रेन्ड फ्रॉम म्हणजे चायल्डहूड. ते जायना आमचे कडेन. कित्याक जायना? कित्याक आमचे ते एज्युकेशन सिस्टमीन ते शिकोवपाची पद्दत जी आसा ती सगळी फॉरेन स्टायल शिक्षण आणि आमची जी शिक्षण पद्दती आहा ती आमी बंद करून दवरल्या. म्हणून मन तयार कशें जातले? फॉर एग्जाम्पल तुमी पळया 12-15वेन जर समजा एखादे भुरगे फेल जाले, ते कंट्रोल करूं शकना हेच्या काळान. ते सोमते जीव दिता म्हणटा. ताका जर समजा फेल जाले, कमी मार्क मेळ्ळे, वयर चडटात ती डायरेक्ट फाशी घेता. कोणी दिले ह्या भुरग्यांक? तांकां कित्याक ती मन जें आसा पळय ते जाग्यार तेंचें ना? कित्याक ते आमच्या शिक्षणान सिस्टम ना ती. त्याच्या नंतर निर्णय कसो घेवपाचो ह्या पद्दतीचें शिक्षण आमच्या डिसिजन मेकींग तें आमकां खबर ना. सो अशा प्रकारच्यो ज्यो रामराज्य येवंक जाय जाल्यार शिक्षणान बऱ्यापैकी कनेक्टेड टू लायफ सिस्टम आसूंक जाय भितर, तेन्नाच रामराज्य येतलें. दुसरी गोष्ट, आयज जे सगळे जे आमच्या देशा बद्दलचे विचार चालले किंवा देशाचो विचार करता, रामान विचार कसो केल्लो? सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचो विचार राम करतालो आणि तो फक्त उलोवपाक न्हू तेंच्या पर्यंत तो पावतालो. तो विचार आयज जायना. आयज खूब स्किमी आहा पण उपयोग तेजी पर्सेंटेज काडली जाल्यार रेरस्ट म्हणटात तश्यो स्किमी ज्यो आसा पळय ते आमकां उपयोगान दिसता. तेजें कारण कितें? त्यो स्किमी आसा पण त्याचो उपयोग खरोच जावंक जाय म्हणून त्या खातीरचे जे शिक्षण लागता, प्रयत्न लागता ते कमी दिसता. म्हणजे रामराज्य तेन्नाच जातले जेन्ना सामान्यांतले सामान्य मनीस म्हणटलो की म्हाजो हो देश. आणि आयज आमचे लोक म्हणटात हो देश बीन मागीर पळया, सद्या हांव म्हाजें जगणें कशें बरें आहा तें पळय. म्हाका सांगा हें रामराज्य कशें जावं शकता?
म्हणून राम राज्य येवपाक जाय जाल्यार सामान्य मनशाची जी गरज आसा, सामान्य मनशाक जो थॉट दिवंक जाय तो आमी सगळ्यांनी दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. म्हणून ल्हानपणा पासूनच ताका सांगूंक जाय ही माती तुजी, तू ज्या जागेर उबा आहे, ज्या जागेर जन्माक येयलाय ती माती तुजी आनी ह्या मातयेचो संस्कार हो की सगळ्यांकडे पळयतना तूं एकाच नजरेन पळय की हे सगळे मनीस फर्स्ट, मागीर ते बाकीचे सगळे. अशा पद्दतीचे विचार आयज आमकां शिकयले वचना. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. आनी खूबच उलोवपाचें आशिल्लें पूण वेळाचें तुमकांय पूण हे रिस्ट्रिक्शन आसा म्हणून देव बरें करूं सर. तर देशाचो विचार करता आसतना आमी दुसऱ्या कडल्यान अपेक्षा करचे पयलीं आपूण स्वता कितें देशा खातीर करता हाचोय विचार करचो पडटलो. गोंयचे विशीं उलयता आसतना तांणी जी गजाल सांगली ती सगळ्यांत म्हत्वाची की आमी सद्या खंय पावल्या आनी खंय वता हाचोय विचार करपाक जाय. जे तरेन ड्रग्स आनी सोऱ्या आनी बाकीची जी दुसरी संस्कृती येवन हांगा जे त्रास जाता ताजेरूय आमी खंय तरी आळाबंद हाडपाक जाय. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवन प्रोडक्शन पार्टनर्स Goa Violin.in. कीप वॉचिंग.